प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची पयली चीट 18 ते 25 पर्यंत. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी ताज्या उपरांत ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजू क्रिस्ताचो जल्म. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवयक मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमन आयले. तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव ओबोंक ताका खुशी नासली. देखून तिका कुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सोरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करूंक घेवंक भियेनाका, कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गर्भ आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सोरेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमच्या सोबे देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवच्या खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताचे हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसोर ताणें तिचे लागीं लिंगा एकवट करूंक ना आनी जुजेन ताका जेजू म्हूण नांव दिलें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी कितें वाचता? जेन्ना आज बोडवो मोरयेशी येता, आंकवार मोरयेशी येता आनी तिका सांगता तूं गर्भेस्त जातली आनी तूं एका पुताक ताचें नांव जेजू म्हणून ताका जल्म दितली. आनी जेन्ना ती बरी खबर आयकता, ती कितें करता? ती आपल्या बापूल भयणीगेर वता, एलिझाबेथगेर वता, 3 म्हयने थंय रावता. आनी जेन्ना ती परतून येता आनी जुजे तिका पळयता, तेन्ना कितें घडटा? जेजू तिका पळयता आनी जेजूक आतां सजमता की आतां ही म्हजी पोतीन गर्भेस्त जाली. आतां ती तिचे कडेन एक बाळकू आसा. ताच्या मनान कितले वस्तू जातल्यो आसल्यो की बायल म्हजी लग्न जावच्या पयलीं ती आतां गर्भेस्त जाल्या. आनी मोरयेन जुजेक सांगलां काय, पवित्र आत्मो म्हजे भितर येयलो, आज बोडवो आयलो म्हजे कडेन आनी हांव ताजें आयकोन, ताजें उतर आयकोन हांव आतां गर्भेस्त जाली म्हणून ती सांगता ताका? ना. ती आपल्या पांय मांयक सांगता की आज बोडवो आयला म्हणून आतां हांव गर्भेस्त जाली म्हणून? ना, ती कोणाकूच सांगिना. पूण कितें घडटा भाव भयणींनो? देवान जेन्ना हें काम दिल्लें मोरयेन देवाचें उतर मानलें, देवाचें उतर आयकलें आनी तिणें म्हणलें, तुज्या उतरा प्रमाणे जावं, हांव जावन आसा तुजी साकून, तुज्या उतरा प्रमाणे हें जावं. आनी त्याच वेळार जेजू तिच्या कुस्व्यान जल्मलो. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना जुजेक कळटा की ती गर्भेस्त आसा म्हणून, मोरये ताका कांयच सांगिना, पूण देव जुजेक एक सोपण दिता आनी त्या सोपणान ताका सांगता, जुजे, दाविदाच्या पुता, ही मोरयेक तूं तुजी पोतीन म्हूण घे आनी ज्या तिच्या कुस्वान आसा तें पवित्र आत्म्या पदवेन संभोवलां. आनी भाव भयणींनो, जें मनशान दुसऱ्या मनशाक सांगूंक जाय पूण तें सांगूंक जायना, कित्याक दुसरो मनीस ताका सांगत जाल्यार तें केन्नाच आयकोचो ना. तेच भाशेन मोरयेन जुजेक कांय सांगूंक ना. तिणें दवरलें देवाक सांगपाक आनी पवित्र आत्म्यान तें ताका कोडून केलें सोपणा वरवीं. भाव भयणींनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, आमी कितले फाटी आमी शर्मा दिता, इगोर्जेन दिता, आमी भायर टीव्हीचेर दिता. आतां हांव तुमकां आतां खबर सांगता, पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तें आमकां कोडून दिता,
तेन्नाच की देवाचें उतर आमकां खरेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान तें रिगून रावता आनी आमकां ती सजमणी वता. कित्याक मनशाची सजमणी केन्नाच सारकी जावची ना. तो पवित्र आत्म्या मनशा वरवीं वय कोत्ता, पूण ती पवित्र आत्म्याची चें काम आमकां त्या उतराची सजमणी दिवपाक, आमकां आमचें मन आमचें काळीज उक्तें करपाक आनी त्या देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करपाक. कित्याक जेन्ना जुजे जल्मलो, जेजू जल्मलो तेन्ना ती पोन्न्या कराराचेर आसली. पवित्र आत्मा आजून आमच्या भितर रावपाक येवंक नासलो, जेजू खुर्सार मरोंक नासलो. पूण आतां आमी जेन्ना नव्या करारार आसा, जेजू मरोन स्वर्गार गेला, पवित्र आत्मा धाडला. पवित्र आत्मा आमच्या भितर जेन्ना आमी जेजूचेर बाबाट दवरलो तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना आमचे भितर जियेता आमी जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. आनी हो पवित्र आत्मा ही आमकां शिकोवन सद्दां दिता. जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचता, देवाचें उतर आमी नियाळ कोत्ता, देवाचें उतर शिकता, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां खरेंच एके भाशेन ती सजमणी दिता आनी आमी तें देवाचें उतर पाळपाक आमी फुडें सरता. आयज जेन्ना ह्या शेवटच्या मनाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी आमचे मागणे पवित्र आत्म्या कडेन करया आनी पवित्र आत्म्याक सांगुया आमकां ही सजमणी दी. जें जेजून सांगलें आपल्या उतरा प्रमाणे, ही जें आमकां सजमना तें आमकां मातशें करून दी, सोंपें करून आमकां सजमणी दी आनी आमी फुडें सरया हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळपाक. तुमकां भाव भयणीनो, आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.